हायकोर्टाच्या ऑर्डरप्रमाणे शुक्रवार सकाळी सांगोर्डा कोमनीदाद जागेत आशिल्ली बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या। 22 बांदकामांचेर कारवाई केल्या। खंय वचपाचो खंय प्लॅन ना सर काय ना आमकां कांयच खबर ना रस्ते रावतले आनी आमी हांगाच्यान सोडून खंय वयचे ना अगेन रस्ते रावते सगळे मार उडे तो देवाच्यान तो शपथ घाल म्हणटा सगळ्यांक मार ना उडून माझो मनीस रस्ते रावतलो हम लोग ना इधर ही रहेंगे। पुर्तुगेजांनी गोंयकारां पासत कोमनीदाद हाडलेली घडून मोत्र्यांनी वोटांक लागून ते सुवातेर बायले मनशांक बोल्ले हाडून वोट मेळो सोर मोत्री थंयसर आयले वोट मेवतूच तांकां दिली सोडून आतां पळयात कशे ते बुलडोजर धाडून घरां तांची घातली मोडून सांगोर्डा 22 घरां कोम्युनिदाद जाग्यार आसली म्हणून नामनां जोडली आमच्यो वस्तू पूण काडूंक दियात म्हूण ती बाबडी पांये पडोन रोडली ताकूत करूंक ना बुलडोजर घालून घरां तांची ती ताणी मोडली कायद्यान मोडल्यात तर कुशीक 5 घरां आसा ती मोडी नासतना कित्याक सोडली आसा ती मोडी नासतना कित्याक सोडली। घरांतलें सामोण लोक टीव्ही पासून भायर मारतात ते येता दिसून गोरमेच्या दिसांनी लायट कातरली तांकां मातूय मनीस पडनासोन भुरग्यांच्यो एग्जामी त्यो चलताल्यो हो तोसकोन तांचें गेलां कुसोन घरां ना जावन भुरगीं रस्त्यार शिकतात बाबडी झाडां पोंदाक बसोन 40 वर्सां पय थंयसर ती रावली केन्ना चिंतूंक ना दीस येयत वसले आपल्याचें घर तें मोडी नाका म्हूण थोडे बाबडे पांय पडोन उलासले जायतीं आसा व्हडलीं उणांचीच मोडलीं ओशी घरां मोडप सांग कायदे कसले मोत्र्याचीं घरां ओशी मोडीत तर सांगात ते ओगी रावतेले आसले सांगात ते ओगी रावतेले आसले। थंयसर रावात पुडलें आमी पळयतात म्हूण मोत्र्यांनी तांकां त्रासान घाली ती घरां इल्लीगल तर लायट उदकाची बिलां फारीक केल्ली खंय गेली पंचायतांनी मोत्री बेदी नासतना उदक लायट कनेक्शनां कशीं दिली जाणां जायात रेशन कार्ड आनी हावज नंबर दितूच तीनीच गोंयकारां जालीं वेदना अशेंच एक इल्लीगल म्हणून
गोर मोडलेले ताचेर नदर लायात कोर्टान ती वेतोच तांकां गोर बांदूंक सुवात दिली हे जाणा जायात तांकां तो सापोर्ट केलो तसो हांकां सापोर्ट करूंक एक्टिविस्ट फुडें येयात वेर्ना गोर बांदूंक सुवात दिली तशी हांकां गोर बांदूंक सुवात दियात इल्लीगल गोरां 40 वर्सां पयलीं मोडपाची ऑर्डर कित्याक काडूंक ना गोरां बांदतना तेन्नाच ती मोडून ते लोकांक घराक कित्याक धाडूंक ना सरकार इल्लीगल मोडटात जाल्यार तुमी कायदो कित्याक सारको पाडूंक ना इल्लीगल मोडटात तर तो ओल्ड गोवा इल्लीगल बंगलो सांग कित्याक मोडूंक ना सरकार इल्लीगल मोडटात जाल्यार तुमी कायदो कित्याक सारको पाडूंक ना इल्लीगल मोडटात तर तो ओल्ड गोवा इल्लीगल बंगलो सांग कित्याक मोडूंक ना इल्लीगल बंगलो सांग कित्याक मोडूंक ना. नमस्कार, आम्ही असा सध्या पर्वरी सांगोळडा 20 पॉइंट हांगासर आणि ही घरां जी इलिगल आसा पळय आयज ती खंय तरी डेमोलिश करची. थेट आयज म्हाज्या फाटल्यान सकाळच्यान पुलिसांची जी फोर्स आसा ती इतल्या प्रमाणान हांगासर बंदोबस्ताक दवरलेली आसा. ही कोणाच्या प्रोटेक्शनाक दवरलेली आसा हे आमकां सद्या कळना, पूण लोकांचे इतले म्हणणें आसा की तुमी डेमोलिश करतात जाल्यार कित्या खातीर करता हेजें नेमकें कारण दिया. तेंच्यांनी ऑफिसरां कडेन मागणी केल्ली की आमकां काही टायम दिया, तुमी आमी आमचे जे रूम्स वगैरे आमची घरां आसा पळय ती खाली करता. हे इतके लोक ना, हे इतके लोक आम्ही वोट घालचे ना अनलेस हांगा एक एग्रीमेंटाचेर पेपराचेर सायन करिना तो पण कांयच करूंक ना. आलोचना दिले दाखयले बाबा हा तुमकां कोणूच ना, सगळे आऊ आणि खाऊ. आता लोकसभेच्या इलेक्शनाक जर येत जाल्यार आता लोकसभेच्या इलेक्शनाक येयल्लो मात तो सालिगांव कॉन्स्टिट्युशन गेलो, चाय बी पिले ते गरीब अमीर लोकांची. हांगा कोणूच येवंक ना, हांगा कोणूच येवंक ना. वोटिंग करचे ना. मजगती साळगांव मतदारसंघाचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकर म्हणटा आमदारांचेर आशिल्ले केशी तशे आसात, बारीक लोकांचेरूच कारवाय कित्याक.